नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर स्वतंत्र पक्षान लढतले. कारवार अंकोला अस्नोडकर अभिमानी संघाक यक्ष प्रश्न. कारवारचे माजी शासक आणि माजी मंत्री श्री आनंद अस्नोटीकर हेमी पुढली विधानसभा निवडणुकीक स्वतंत्र पक्षान निवडणूक लढयतले अशी खबर वाऱ्यासारखी पसरली. मंगळवारा कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयतना श्री आनंद अस्नोटीकर हेमी सांगले की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जेडीएस पक्ष मजबूत करून त्या चिन्हाचेर विजय मेळोवचो खूप कष्ट आसा. म्हण जेडीएस प्रमुख श्री देवेगौडा आणि कुमारस्वामी हेमी संमती दिल्यार आपूण स्वतंत्र अभ्यर्थी म्हण निवडणूक लढयतलो अशें मनोगत व्यक्त करून सार्वजनिकांक गोंधळात उडयले. कारण खिंच्या पक्षाचो प्रमुख आपलो पक्ष सोडून स्वतंत्रपणान निवडणूक लढय म्हण सांगचे खूप कठीण विषय आसा. जाल्यार आपल्याच विचारान कितें जालें तरी आपूण स्वतंत्र निवडणूक लढतलो असो स्पष्ट संकेत आसा हे जनतेक कळून चुकले. गेल्ले विधानसभा निवडणुकी वेळार निवडणूक लागीं येता येता अस्नोटीकरान जेडीएस पक्षात प्रवेश करून तेन्नाचो शासक श्री सतीश सैल हेमका बऱ्याच मतान फाटी घालन ह्या दोगाल्या प्रचारात तिसऱ्याक श्रीमती रुपाली नायक हेमका फायदो जाल्लो. आपले मातोश्री बेगीच आरोग्यवान जावं म्हण शुभेच्छा दितल्या सगळ्याक धन्यवाद दिवन थंयच राजकीयाचो आपलो निर्धार सुचयलो. कुमारस्वामीला पक्षाचो संबंध सोडतलो काय कितें अशें पत्रकारांक विचारल्या प्रस्नाक उत्तर दितना म्हणलें की कुमारस्वामीन हिरवो दिवो दाखयल्यार मात्र स्वतंत्र निवडणूक लढयतलो असो गोंधळात घालन उलयल्यान अस्नोटीकर अभिमानीक मोठो यक्ष प्रश्न उबो जाला. हे गेलो असली निवडणुकीचो हेतू कितें आसा ते येवच्या निवडणुकी वेळारच कळूं जाय. जाल्यार अस्नोटीकराली मातोश्री शुभलता अस्नोटीकर हेमगेर आरोग्य बेगी सुदारू आणि निवडणुकीची संधी अस्नोटीकरां मेळू आणि क्षेत्राची अभिवृद्धी करूंक यश मेळू म्हूण अस्नोटीकर अभिमानी हितचिंतक हेमी मनांतल्यान मागला. पर्यटकाक सुरक्षा आणि बरी सुविधा दिवच्याक प्रयत्न करू. सुपर वॉटर स्पोर्ट्स आणि ॲडव्हेंचर असोसिएशनची स्थापना. जोयडा आणि दांडेली परिसरात येवच्या पर्यटकाली सुरक्षेची आणि तेमकां बरी सुविधा दिवच्याक प्रयत्न करतले अशें दांडेली पर्यटन असोसिएशनचे अध्यक्ष विष्णुमूर्ती हेमी सांगले. गणेश गोडी यांच्या इळवा हिंगा आयोजित कार्यक्रमात सुपर वॉटर स्पोर्ट्स आणि ॲडव्हेंचर असोसिएशनचे उद्घाटन झाले. त्यावेळार तेमी उलयले. काळी न्हंयचेर जलक्रीडा अनेक वर्षांपासून करती आसात, पण तेमगेर संघटन नाशिल्ले. हे संघटन आता मजबूत केल्लें आसा. खंयचे बीन कामाची सुरवात करतना ती कायदेशीर करच्या जायना. ताका लागून सुरवातीक प्रयोग मठ जलक्रीडा केले आणि यशस्वी जाले नंतर परवानगी घेवन कायदेशीर केल्ले आसा अशें विष्णुमूर्ती हेमी सांगले. भायल्या न्हंयचे पर्यटक सुरक्षीत पर्यटक केंद्र सोदतात. जोयडा दांडेली हे सुरक्षीत पर्यटक केंद्र आशिल्ल्यान परराज्यांतल्यान मोठ्या प्रमाणात पर्यटन येते असून तेमगेली सुरक्षेची जबाबदारी जितली पर्यटन सेवा दितलेली आसा तितलीच पुलिसाली बी आसा. ताका लागून पर्यटकाक सुरक्षा दिवचेसाठी पुलीस सदांच प्रयत्नशील उरतात अशें DYSP ಗಣೇಶ್ हेमी सांगले. ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಆಮೇಲೆ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ದಾಂಡೇಲಿ ಜೋಯ್ಡಾ ಭಾಗ ಬೆಳೀತದೆ. अंकोला अलगेरी उद्देशित विमानतळासंबंधित मान्य मंत्री हेब्बार हेमी घेतले स्थानिक आणि अधिकाऱ्याली सभा. अंकोला उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अलगेरी ग्रामात उद्देशित विमानतळ निर्माण प्रकल्पासंबंधित आज मान्य कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी ग्रामस्थ आणि संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर सार्वजनिक सभा घेतली. या सभेत हेब्बार हेमी प्रकल्पाच्या योजनेचे साधक बाधक स्थानिक प्रमुखाबरोबर संवाद केले आणि स्थानिकाला अहवाल स्वीकारलो. यावेळार कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नायक, जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन तसेच जिल्हा पंचायत कार्यनिर्वहणा अधिकारी, स्थळीय तहसीलदार, रेव्हेन्यू खात्याचे अधिकारी आणि स्थानिक हजर आशिल्ले. गांजा विकच्या 2 व्यक्तीक भटकळ पोलिसांनी केली अटक. भटकळ उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या रेल्वे स्टेशना लागीं गांजा विकच्या 2 जणांक CEN पोलिसांनी अटक केली. अब्दुल रशीद आणि
मोहम्मद इर्शाद अशी अटक केलेली नाव आसात. आरोपी कडल्यान 560 ग्रॅम गांजा ताब्यात घेतला. भटकल पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल करून पुढील तपास पोलीस करतात. किडनी समस्येच्या नाट्य कलाकाराक आर्थिक मदतीची विनंती. कारवार तालुक्याच्या मादाळी ग्रामाचे गांवगिरीचे कोंकणी, मराठी आणि कन्नड नाट्य कलाकार श्री प्रदीप कृष्णा बांदेकर वय वर्सा 39 हेमी गेल्ले वर्सभर जाले मूत्रपिंडाच्या म्हणल्यार किडनीच्या समस्येन शीक आसात. तेमगेले उपचार गोंयच्या बांबोली मेडिकल आस्पत्रेत चालू आसात. तेमकां उपचारा खातीर अंदाज 12 लाख रुपयाची गरज आसा. तेमकां मदत करूं इच्छिणाऱ्यान दानी, संघसंस्था, राजकारणी अशा कोणी व्यक्तीन प्रदीप कृष्णा बांदेकर हेमगेल्या गुगल पे किंवा फोन पे नंबर 9880 738438 या नंबराचेर मदत धाडची. तुमगेल्या मदतीन एक व्यक्तीक पुनर्जन्म मेळूं शकता म्हण कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन विनंती करतात. तेमगेल्या गुगल आणि पे फोना खात्या शिवाय मध्यस्थी कोणाकडेन मदत दिवची नाका. थेट अकाउंटात आर्थिक मदत जम करची ही विनंती. चालकाले नियंत्रण चुकून संत्रान भरिले वाहन जाले पलटी. येल्लापूर तालुक्याच्या बिस्गोड क्रॉसा लागीं संत्रान भरिल्ली एक लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून पलटी जाल्ली घटना आज घडली. ही लॉरी महाराष्ट्राच्यान संत्र भरून घेवन केरळच्या कॅलिकट व्हरतना ही घटना घडली. चालकाले नियंत्रण चुकून महामार्गाच्या बाजून पलटी पडली. चालक आनी क्लिनर या अपघातांतल्यान सुखरूप आसात. ही लॉरी रस्त्याच्या बाजून आशिल्ल्या विद्युत खांब्या येवन लागून पडली जाल्यार जोरात येवन त्या खांब्याक आदळल्यार मोठो अनर्थ घडत आशिल्लो अशें प्रत्यक्षदर्शीन सांगले. घटनास्थळार पोलीस आनी इतर संबंधित अधिकारी हजर जावन पुढली प्रक्रिया चालू आसा अशें कळयलां. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.